टायरॉन येला एलिस्टर ब्रो पळय म्हाका गाडी गावली काय दिसना हांगासर कोण डिसेबल आसा आनी एबल आसा. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कमी ना कमी आसा. हेच क्वेश्चनाचो आन्सर जाय आसलो म्हाका. सिद्धार्थाक एडी टायरोना दितालो म्हाजो नंबर ना तो नाच म्हणटा. कितें हाडला दाखय मरे. बोरो प्लस लगाओ खूबसूरत बन जा. आवस अरे म्हाका आतां सिद्धार्थ सांगता आपणाक माल्या कडल्यान तर तो उरलेले कॅश हाड खंय गमान बसयता आनी स्ट्रेट करता. हय रे कितें 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 खंय रे ते पायली हय म्हाजेय जाय धूप कितें रे गॅस दाखयता ए दाखय गो पार्टी हा वयस ए बरें दिसता मगो कितें सायड इफेक्ट आहा गो साबून लायला वयता न्ही रे साबून लायला वयता गजब बेइज्जती हे शॅम्पू कितें पळय टायरॉन येला कितें जालें रे सिद्धार्थाक एडी टायरोना दितालो म्हाजो नंबर ना तो नाच म्हणटा. पिवपाचे कोणाक जाय जाल्यार व्हरपाचे सिद्धार्थान सांगला. फ्री गो फ्री पिवपाचे रे ते चालले रे गजाननाक चालले इलेक्ट्रिक वाव मस्त है एलिस्टर ब्रो पळय म्हाका गाडी गावली काय बरी गाडी आसा ती हांगासर. सो गाईज आता पळय आमी कोणा कडेन येयल्लेले आसा पळय ते इन्स्पिरेशन आमकां ना रे बाबा. कितें म्हणटा ब्रो कसो आहा तूं. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. आनी म्हाजे गोंयकार भावानो पळयात आमच्या मुखार कोण आहा पळय तो. इंट्रोड्यूस कर मरे तुजो. Yes, myself advocate Kunal Thakur here. एडवोकेट Kunal Thakur. कुणाल होय. आनी हांगासर पळय ते काय बरें पेंटींग करतात. तो पळय तो तेजो बसोन पेंटींग करता पळय चालू आसा पेंटींग. कुणाल कितें म्हणूंक सोदता तूं. सो आज रोटरी क्लब आमचो हांगासर मातसो व्हडल्यान उलय. आज रोटरी क्लबाचो हांगासर 5 दिसाचो जो ह्यूज इव्हेंट स्टॉलाचो आहा. हय. आमचो भाव गौरी सावंत हाका हांव हेल्प करपाक येयला. हय. ही इज अ व्हेरी गूड आर्टिस्ट रेडी टू डी आर्टिस्ट प्लस अ गूड बरो स्केचर आसा. हय. तुमी हांगासर स्टॉलाची सगळी तेची पेंटिंग्स करूंक शकता. हय. पेंटिंगाची रेंज स्टार्ट जाता फ्रॉम 4,000 and it goes up to 20,000. Okay. आणि बरेचसो प्रतिसाद आमकां हातूंतसून मेळ्ळो आसा. आनी हाचो स्केचीसय चालू आसा. त्याच बरोबर हांगासर जे बाकीचे जे एलिमेंट्स तुमी पळोवंक शकता. आमी हांगासर पोस्टर हय. घालता प्लस 30+ स्टॉल सर्विसीस प्रोवायड करून दिता. कुणाल? हांगासर गोवाचे सगळ्यात पयले हय. मेड म्हणजे कंपनी मेड बाय पर्सन विथ डिसेबिलिटी. हय. कंपनी चलयता बाय पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी तो ह्या कंपनीच्या माध्यमातून दुसऱ्यांकूय एम्प्लॉय करता. हय. अशेंच हांव गोविशा कडेन आमकां शिकोवंक गावता. कुणाल तुका एक मॅसेज एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता हांव. आतां तूं पयला आसतलें न्हू जे भुरगे हात पांय सगळे आसतना घरा कडेन बेकार बसलेले आसा आवय बाबाच्या कुस्तार जगतात तांकां तूं एक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता. ते फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे जाण एक डिफरंटली एबल आसा. सगळ्यां कडेन एक स्फूर्ती आसा हय. ते नवीन करपाची. म्हाका अशें दिसना हांगासर कोण डिसेबल आसा आनी एबल आसा. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कमी ना कमी आसा. हेच क्वेश्चनाचो आन्सर जाय आसलो म्हाका. कितें आसा की आमी आमचो मायंड कसो यूज करता आमची फिजिकल जी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा यूज करता आनी हे आमी कशें आमी प्रोसीड करता हाचेर इम्पॉर्टंट आसा. सेकंड थिंग एक्चुली अशें आमी खंयसर म्हणूंक शकना की दे आर नो ऑपॉर्च्युनिटीज.
हय. वायट फूल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज तुमी जे आसा काम करपाक तुमी आपली मायंड यूज करूंक जाय आनी ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या घरा कडेन आसा तुकाच आमचे पळयता अबावट एम्प्लॉयमेंट खुबशे एम्प्लॉयमेंट आसा पूण गोंयकारांक आमचे एम्प्लॉयमेंट नाका ते गोंयकारांनी बाकी जेन्ना चिंतता एम्प्लॉयमेंटाची जी संदी आसा ती घेवपाची आनी फुडें सरपाची एक हांव म्हणून थँक्यू सो मच कुणाल बाब. कुणाल आमचो एक इन्स्पिरेशनल हे पळय आनी हांगासर पेंटींग चालू आसा. तशेंच न्हू आनी एक फुडें एक स्टॉल आसा सिद्धार्थ नायक म्हणून ना रे पयलो आसतलो न्हू तें सिद्धार्थ नायक. बरो तुम्ही प्रतिसाद द्या. डेफ अँड स्पीच तेंचे एक काय बरें स्टॉल आसा. हे तुमी लोक उत्सवाक पळयलेले आतां परत हांगा आसा पळयात. हांगा मातशें व्हडलें आहा स्टॉल. पळयात काय बरें तेंचो पोस्टर बीन आहा. याद हांगा याद आनी तांकां सपोर्ट करा. तेंचे कडेन खूब प्रमाणान घेयात सामान. आनी आयज टायरोनूच बाबडो उबो आसा नाल्यार हरशी तेजोय स्टॉल आसतालो ना रे टायरोन. हांवूय उबो रे पळय मरे उबो हांव होय तर म्हाका खबर ना बरें. हेका पळय पचकयले पळय केस बीन स्ट्रेट करून येयला पचकयले. कितें हाडला दाखय मरे. बोरो प्लस लगाओ खूबसूरत बन जाओ. दाखय खूबसूरत बन के दिखाओ. यो ना बोरो प्लस हाडला पळय. लाय पळय गो तेका काय बरो पळय गो. काय गो सकू कशी मी नाचू पळय काय बरो दिसता पळय. हिरो गो जालें इतलेंच काम तेजें. येस माय ब्रो लायट बुकीर राय ना उसके ऊपर. बरो दिसता न्हू. पळय तुका आनीक खंयचो आवडटा पळय तरी चूज कर. सेम तो पळय वयर पळय सेम. हय सेम म्हाका खबर ना तू जाय पळय हवी चूज कर. वियोना चूज कर गो म्हाका. सो गायज आमी न्हू आतां सिद्धार्थाच्या स्टॉलाचेर वचोन येयल्लेली आसा आनी आतां न्हू आमी येयला लॅपटॉप हाडपाक पप्पा हांगासर दिला अवीन रिपेर करपाक. पूण तो लॅपटॉप खंय रिपेर जायना. तेजो मदर बोर्ड फादर बोर्ड चिल्ड्रन्स बोर्ड सगळो खंय गेला. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. आनी अवी म्हाका म्हणटा हांवें खंय तो लॅपटॉप मोडून उडयला कळ्ळें तुमकां. आनी तो आतां रिपेर जावपाक ना. आतां कितें करचें पडटलें. आतां कशोय करून आमकां दुसरो लॅपटॉप घेवचो पडटलो सारकें न्हू एडिटींग बी करपाक. पयलींचो आसलोच न्हू म्हाजे कडेन. हांवें हरशी चड यूजूय करूंक नासलो. पूण तो कसो कितें मोडलो तो म्हाका खबर ना. आपुणूच मोडलो तो. हांवें हरशी आलमारीन घालून दवरलेलो. आलमारींतलो भायर काडून पळयता जाल्यार चलत ना आलो. आनी अवीन त्या दिसा तो काडलो. म्हाका म्हणटा आगो लॅपटॉप चलना मगो. हांवें म्हटल्यार म्हाका खबर ना. मागीर लॅपटॉप हांगा घेवन येयलो अवी. आतां हेणें आमकां फोन मारलेलो की लॅपटॉप सारको जावचो ना म्हणून. आतां लॅपटॉप घेता आनी मागीर वयता म्हाजे चश्मा दिवपाक. हे चश्मा मातशे बरे दिसना न्हू त्या खातीर दुसरे चश्मा आहा म्हाजे कडेन. म्हणजे पयलीं घाली पळय हांव व्हायट कलर तेका आतां ग्लासीस घालपाक वचोंक डांगू कडेन वचोंक जायना. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. जाल्यार आनीक खंय पळयता. तो मातसो फेमस हांगासर नॉर्थ गोवान खबर आसतलें तुमकां. प्यारी प्यारी आंखें तुरुरु तुरुरु. भाग रही है. कैसे बोल रही है ना आपने वही किया तो. माओ रॉकी से डर रही है. रॉकी बबुआ से डर रही है. मगन तू इसको पहचानता है. ये मेरी पहले खोई हुई बिल्ली है जो बचपन में इसको खिलाती थी मनीषा. कैट माओ 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 माओ. आवय कितें चल्ला. बिर्याणी. अरे कितें जालें फूक कित्याक मारली. गरम कोण आहा गरम.
बिर्याणी हा काय रायस हा राईस अव 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 खूप पॉवरफुल मग जेवण आणि तंदुरी बिन काय ना वाट्यात मटन बिटन काय ऑर्डर ना करताल्या कर जाक मार आहा हा बिर्याणी मजे मजे आयचो ब्लॉग पहिला असतो ना तुम्ही आयज न्हू टायरानान आणि बियोनान बसून सिद्धार्थाक गिरायक घातलेले आसा न्हू गो? हय तसोच तुम्ही सगळ्यांनी ताका स्टॉलार वचोन हेल्प केलेली आसा पण कितें आहा जाणां जे स्टॉल आसा खबर आहा थंय खूब कमी स्टॉल आसा आनी क्रावड चड ना सो क्रावड नासलेल्या कारणान न्हू ताका चड गिरायक जावना आमचेच जे बारीक सारीक सबस्क्रायबर आहा ते गेल्लेले आसा तेजे कडेन आमचे लागींचे जे फॅमिली मेंबर्स आसा युट्यूब व्हिडिओज पळयता आमचे ते वचोन बारीक सारीक हेल्प केल्लो आसा ओके सो देवाच्या कृपेन सगळें सारकें आसा ओके आणि थँक्यू सो मच म्हणून सोदता सगळ्यांक की तुमी तेच्या स्टॉलार वचोन न्हू भरपूर प्रमाणात ताका हेल्प केल्लो आसा न्हू हय थँक्यू वन्स अगेन गायज आणि मेन म्हणटा ती तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता की डेंगू हो न्हू खूब वाडलेलो आसा तुमचे सरावंडींग क्लीन दवरा उदीक भरोंक दिवं नाका आमच्या हांगासर मोयरा आमच्या हांगासर ओके हेच्या घरा कडेन हेवटेन सगळ्यांक डेंगू जाल्लो आसा म्हणजे हांगासल्या वाड्यार आख्याक डेंगू स्प्रेड जाल्लो आसा खूब जाणांक ल्हान भुरग्यांक जाणट्यांक सो म्हाज्या हांगासले खूब लोक व्हिडियोज पळयता आसतले आनी तांकांय मॅसेज दिवंक सोदता सरावंडींग क्लीन दवरा आनी फॅमिलीची केअर घेरा जोर येता कसो दिसलो कितें येता कसो दिसलो जाल्यार वचा आनी पयलीं ब्लड टेस्ट करा लायफा फुडें कांयच ना यू नो 5 रुपया एक्स्ट्रा गेले आता पूण लायफा फुडें कांयच ना तुमकां परत एकदां सांगता लायफ इज मोर प्रेशियस दॅन एनीथींग सो पयलींच चॅकअप करा न्हू हय दुसरी गजाल म्हाका खूब मेसेजी येता आमच्या फंक्शनान विजीट करा बर्थडेक वेडिंगांक एक्सेट्रा तुमकां खरें सांगता म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता लायफाचो हांवें म्हाज्या लायफाचें लास्ट वेडिंग अटेंड केलां म्हणटा पळय तें म्हाज्या खुदच्या भयणीचें लग्न आनी क्रिश्चनाचें कोणाचें वेडिंग अटेंड केलां न्हू जाल्यार तें आसा आमच्या वाड्या वयले एक डॉक्टर आसा ते बीन खंयच्या सालान 2013 न्हू तर हय तशेंच आसतलें 2014 बीन 13-14 अशें आसतलें ना मातशें चडूच आसतलें 2013-14 धर म्हाज्या हिसपान सो ते लास्ट हांवें वेडिंग अटेंड केलेलें टू बी ऑनेस्ट म्हाका न्हू ते सूट पॅन्ट ते घालपाक आवडना हांव न्हू कॅज्युअल म्हाका चड एट्रॅक्टीव म्हाका हांव न्हू हेतून कितें म्हणटा ते आमचे ते सूट बीट घालता पळय तेतून हांव अनकम्फर्टेबल जाता म्हाका हे कितें म्हणटा ते कॉन्फिडन्स आसना ते कपड्यांनी भोंवपाचें कळ्ळें तुका म्हाका आवडना म्हाका खबर ना म्हाका ते कपडेच लायक ना सो ते घालचे पडटा म्हणून हांव कोणाच्या काजाराक वचना कोणाच्या लग्नाक वचना तशें कोणाचे बर्थडेज बीन म्हाका खूब इन्विटेशन येता खूब इन्विटेशन येता तुमकां खरें सांगता म्हाज्या लायफाचो फर्स्ट सूट म्हाज्या भयणीन घेतलेलो 10 वर्सां जालीं आतां म्हाका जाय पासून ना म्हाजे कडेन सूट पासून ना खरें म्हाजे कडेन सूट पासून ना शेरवाणी पासून ना ऑनेस्टली तुमकां सांगता सो हांव कितें असलेच कपडे शर्ट टी शर्ट जे आमचे सादे हायफाय न्हू करोडपती न्हू सादे 150-200-300 रुपयाचे हे कपडे घालून हांव सारको बिंदास उजो सारको सो हायफाय ना बिंदास तुका डावन टू अर्थ पर्सन यू नो आनी जे देवाच्या कृपेन कितें मेळटा तितून हॅपी आसा म्हाका न्हू काणकोणसून म्हाका खूब जाग्या वयल्यान बर्थडे इन्विटेशन्स येता वेडिंग आसता आनी खूब कितें येता इतले पयस तूं ट्रॅवल करपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऑन मोटरसायकल तेज्या वांगडा वयपाक इट्स टोटली डिफिकल्ट तुमकां खबरूच आसा वाटेर आतां घेवन एक्सिडंट जाता रिस्क लायफाची घेवन आमी न्हू इतले पयस वचूंक शकना बट या डेफिनेटली म्हाका तर फावो जाता न्हू आय वील डेफिनेटली तुमचे कितल्याय जाणांचे इन्विटेशन हांव पर्सनली अटेंड करपाक जाता तितल्या प्रमाणान ट्राय करतलो तुमचे अशेंच मोग आनी सपोर्ट आमकां दाखयत रावा न्हू
दुसरी गजाल म्हणटा पळय ते सिद्धार्थाच्या न्हू स्टॉलार बारीक बारीक सामान आसा ते थोडे तुमी वचात आनी घेयात. थोडेच आसा तेजे बावडे, चड ना. येदो व्हडलो स्टॉल ना तेजो, येदो आसा. सो वचा, घेयात आनी तेका भरपूर प्रमाणात हेल्प करा न्हू. हय तेका ती बारीक हेल्प म्हणजे खूब सारकी, खूब व्हडली तेका ती बारीक हेल्प म्हणजे. सो ती हेल्प तुमी फुडें सरोन करा. आमी फाल्यां वयतली तेका परत मेळपाक. सो जालें लास्ट डे. आतां आयज तर तुमी म्हाजो व्हिडिओ पळयता जाल्यार फाल्यांचो लास्ट डे तेजो तो स्टॉल. आनी हांवें रिल्स पळयलेली की परवरी खंय तरी 8 तारखेक कितें तरी आहा न्हू. कितें तें स्टॉल्स बीन स्टॉल्स बी येवपाचे कितें आसा. कपडे बिपडे खूब कितें कितें येवपाचें आसा. आमी वयतली थंय पळोवपाक कपडे सवाय भितर सस्ते का माल न्हू गो. हय, रस्ते मस्त का आहल्या बरो. रस्ते का हा माल सस्ते में कितें मस्त आल्या पळय आनी घेवया न्हू. तशें आसता न्हू तें. हय, आमकां जो बाबा दिखता है वो आवडटा. बिकता है बाबा. कॉमन सेन्स. आनी येस परत एकदा तुमकां हांव मॅसेज दिवपाक सोदता. म्हाका रिक्वायरमेंट आसा RX 100, RX 135 or RX 135 5 speed in a budget friendly rate. बजेट फ्रेंडली रेटीन जाय म्हाका. चड एक्सपेन्सिव नाका. यू नो खटारो उपकारता हांव खूद रिस्टोर करपाचे उमेदीन आसा. यू नो कोणाय कडेन आसा जाल्यार प्लीज कायंडली म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. अविनेश बिग बॉय टॉय इंस्टाग्राम आयडीचेर. आनी पेपर आसूंक जाय गाडयेचेर, गोवा पासिंग आसूंक जाय. प्लीज तुमकां परत एकदा रिक्वेस्ट करता, कोणा कडेन आसा जाल्यार फुडें सरून म्हाका मॅसेज करा. ओके. आय एम रियली कितें म्हणटा ते लुकींग फॉरवर्ड टू रिस्टोर RX 100 म्हणजे एक 2 स्ट्रोक बायक हांव न्हू रिस्टोर करपाचें खूब हेतून आसा, मना आहा म्हाजें. सो प्लीज तुमी फुडें कोण आसा जाल्यार इतलेंच म्हाजें बारीक रिक्वेस्ट कोणाक म्हाजी पावता जाल्यार प्लीज म्हाका हेल्प करा टू फायंड अ बेटर बायक, 2 स्ट्रोक बायक. कोणीय व्हेकल फ्रिक्स आसा जे म्हाजे व्हिडियोज पळयता नियर बाय फार एवरीवेर, हांव खंयसरूय येवन व्हरपाक रेडी आसा बायक. फक्त म्हाका मॅसेज करा इंस्टाग्रामाचेर और कॉमेंट करा. सो हांव तुमकां म्हाजी डिटेल्स दिता, शेअर करता वॉट्सॅप नंबर एक्सेट्रा. सो हेंच म्हाका तुमकां आयज सांगपाक जाय आसलें न्हू. हय की ना. दुसरी गजाल म्हणटा पळय ते थोड्या लोकां कडेन न्हू खूब पयसो येयल्लो आसा. यू नो मागीर ते हांगा थंय वचोन न्हू आपणाचे फालतूर निड्स कंप्लीट करतात. जिसको पता चला उसको पता चला बाद में. तशें आसता तें तुमकां खबरच आसा न्हू. फाटल्या फावटी आमच्या पयशांचो तुमच्या सगळ्या पयशांचो एके फॅमिलीन फुगड्यो फोडल्यो म्हणून उजो गेलो. तशेंच न्हू खूब जाग्यार अशें जाता. ओके. हांव इनडायरेक्ट मॅसेज दिवंक सोदता. सो कोणाक लागली आनी कोणाक कळ्ळें जाल्यार कळ्ळें, कोणाक कळोंक ना जाल्यार आय एम रियली सॉरी. आनी येस फुडें सरा गायज. सिद्धार्थाक भरपूर प्रमाणात हेल्प करा. सारको सादो भुरगो आनी एक रुपया तेका खूब इम्पॉर्टंट. आनी दुसरी गजाल तो पयशांचो दुरुपयोग करिना. आमी परत एकदां तेंगेर वयपाचें आसा टू तेजी बायक न्हू इलेक्ट्रीक बायक रिपेर करपाक. सो तेका बावड्याक त्रास जाता ट्रॅव्हलिंगेक. सो असो एक म्हाका भुरगो मेळ्ळलो आसा तो म्हणटा आपूण तेका फ्री रिपेर करून दिता. सो थँक्यू सो मच ब्रो. तुका कॉन्टॅक्ट करता आनी बेगीच्या बेगीन लेट्स टेक दीस स्कूटर यू नो मातशें नॅक्स्ट लेवलाचेर व्हरया. ती रिपेर करया आनी लॅम्बो भवानीकसून तेका फडेडा करया. फडेडा न्हू फडेडा करया तेका. लॅम्बो भवानीकसून फडेडा. चला. सो आमचो तुमकां व्लॉग आवडला आसतलो. आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब इज मस्ट न्हू गो. आनी हो टायम जाल्लो आसा आतां दनपारची 1, 2, 3 कितले जाला आसतले. तुमी कितल्यांक पळयता कोणाक खबर. पूण मुहूर्त आसा सबस्क्रायब करपाचो. सबस्क्रायब करा आनी मोकळे जायात कोत काबार न्हू. आनी कोणाची मम्मी डॅडी ब्लॉग जाणटे व्हिडियोज पळयता जाल्यार तुमी भुरग्यांनी मातसो तेजो मोबायल तेंचो घेवचो आनी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करचो. आमकां व्ह्यूज घे म्हणून येता. सबस्क्रायबर आमचे न्हू. आमकां बेगीन 10,000 सबस्क्रायबर करून दिया. चला हांव मेळटा तुमकां नेवे व्हिडियोन. बाय बाय. बाय बाय.